आता आमगे वर्क इन प्रोग्रेस चालू हा बर्थडेचे आमगे फिलिंग दाखयता आखे कांच पो जालो हा फिलिंग आनी कोण आहा इतलेशे एकू पॅकेट हाडलाय गोंय सांचो या आनी दुसरें रेडी हा आमगेले ते जे कितें तेका बास्केट कॅनपीजूय रेडी हा आमगेले ते मागीर अवतार करपाचे फोरमीन कॅनपीज न्हू कॅनपीज ते एक म्हणटा नुसता न्हू ते हेजेसो तेका जबरदस्त भाई मम्मी का बर्थडे जबरदस्त भाई डॅडी तुगले केलोले हा इसका लगा के मम्मी का बर्थडे पापा का बर्थडे डॅडी येयला आणि जबरदस्त बर्थडे मम्मीगे बर्थडे डॅडी एक्सायटेड सारको न्हू एक्सायटेड कित्याक डॅडी सयता आणि मीरा हेल्पिंग हँड मीरा सकाळच्यान हेल्प ते सकाळच्यान हेल्पिंग करता आतां आमगे काम करताय आमी मातशें बेगीन काबार करताय कोण येयच न्ही पयलीं कोले रेडी करून करताय आनी आमी दोग जावन रेडी जावपाचे Hi everyone, I'm coming to the party because there is a birthday. Whose birthday? Nana's Are birthday. you promote a channel now? He also has his own channel. Even I have a channel. AADON space NUNES. और हमके कजिना के चेडो तो तुम सांगतलो आता आपणा गेले चॅनल लागे Do not forget to subscribe. What a bag. आमगे मामगे बर्थडे 30th एप्रील पूण आमी सॅटर्डे सेलिब्रेट केलोली कित्याक त्या दिसा सॅटर्डे पडलोलो आनी चडशीं न्हू सॅटर्डे पावता येवपाक कित्याक ती सगळीं पयसान येतालीं ताका लागून आमी सॅटर्डे कट केली केक आनी आमगे मामगे एक माशान एक भयण येवं ना सो हिंग तुमकां फोटवाचे आख्खो दिसती पड न्हू हे ती सगळीं आमगे तिनी माशेन ऑरेंज घान आहा न्हू तो मामगेलो सरप्रायज ती मामगे फ्रेंड आनी आमगे नेबर
आमगे डेकोरेशन वोत पडलें सगलें. आयज जालो संडे आनी काल आमगे पार्टी बरी जाली. लायक पडटा काल आमगे पार्टी न्हू बरी जाली. वी मॅट एवरी वन सगळे येयली कजन्सां. सम ऑफ देम वर मिसींग म्हणजे थोड्या येवपा मेळना. लायक एक माशेनागे गो म्हाका आनी एकले माशान तेगे गो येवना आनी आनी एकले कजनागे गो येवना. ती न्यूली मॅरीड आहाय न्हू तेगे गो येवना. ताका बरें काम करपा पडलें नकाशाच हजबंड. तांकां सॅटर्डे संडे ताका काम करून पडलें. बट इट्स ओके. हांवें तांकां सांगिल्लें दुसरी पार्टी येय म्हूण केन्नाय एनी टायम. आनी काल एकदम बरी जाली पार्टी सगळी. आनी हांवें मामीकूय सरप्रायज दिलो एक. मामीगे ते फ्रेंडा आपयलें आमगे नेबर आहा ताका आनी शी वॉज व्हेरी हॅप्पी टू सी हर. आनी सगळें बरो भाशेन जालें जेवण बीन आनी सगळें काबार सामकी बिरयानी बीन काबार. उलो तें पॅक करून दिली तांकां थोडी थोडी आनी स्नॅक्स बीन सगळें लायक जालें. हांवें तें फीश कोन केल्लें न्हू फीश कोन आनी तें बास्केट केल्ली तर दे ऑल लव इट. हांवें तांकां सांगिल्लें नॅक्स्ट टायम येता न्हू जाल्यार तूं म्हाका पयलीं सांगाय म्हूण 2 दीस पयलीं सो दॅट आय कॅन प्रिपेर एंड कीप फॉर देम. चडशें सगळ्यांक तें फीश कोन लायक जालें आनी इट वॉज वंडरफूल. सगळीं येयलीं आनी बरे भाशेन जाली पार्टी. सो थँक गॉड फॉर द गिफ्ट ऑफ मम्मी आनी हॅपी बर्थडे मम्मी अगेन. मे गॉड ब्लेस हर वीथ गुड हेल्थ. आनी सगळें बरे भाशेन जालें आमगेलें. आनी आमी न्हिदताय म्हणल्यार म्हाका सुद्दां 3:30 जालें म्हूण सकाळीं. सगळीं गेलीं लेट आफ्टर 2 o'clock. आनी मागीर आमी सगळें तेन्ना सगळें काडलें क्लीन केलें. सगळें डिस्पोजेबल बीन भायर मारलें. डॅडीन हेल्प केलें मम्मीन हेल्प केलें भयणीन हेल्प केलें सगळें. आनी सगळें आमी राती साफ करून आमी न्हिदोलीं. सगळें धुयन बीन आनी कितें आहलें तें आमी सगळें साफ करून न्हिदोलीं. आनी हांवें सकाळीं आमी उठलें. हांव जालोलें 8:30 8:15 म्हाका दिसलेलें आमी वयता म्हणून पूण हांवें म्हणलें आसूं म्हाका सगळें न्हिदलें हांवें वचोंकूच ना. आनी मागीर हांव सकाळच्यान सगळें ब्रेकफास्ट बी घेवन येयलें. आनी आतां न्हू मामी दुर्गा बाबा आनी डॅडी हिंगेलें. कारण मामी न्हू आल्फास आनी शूज घेयलोलें चप्पल. सो तेगे न्हू एकमेशें पांय सुचता येता ह्या दिसांनी. सो तेगे आतां जावंकू नाय. सायज ओलाडलेली पूण तेगे आतां फीट जावंकू ना पांयां. सो तीं आतां सगळीं गेलाय एक्सचेंज करपाक. हांवें बिलबरान म्हाकाय एक पॅर घेयल्या क्लोज पॅर डेली वेअरा घालपाची. सो म्हणजे सामकें हांव म्हणून गेलोलें बाराबर ट्राय करपाक. आतां मामी हांवें सगळीं गेलो हांवें. आनी हांवें सायडीन हांवें सारकें सिंपल जेवण केलां. बेश्टो रायस केला जिरा रायसा भाशेन ग्रीन पीस घाल वायट रायस आनी दाल सिंपल दाल विदावट एनी मसाला. खाली ग्रीन चिली घायना. आनी चिकन बेश्टें फ्राय केलां लेस मसाला घालून. कित्याक काल आमी ऑलरेडी हेवी जालां आमगे जेवण. काल आमी कितें ऑर्डर केलें चिकन 65 आनी बिरयानी आनी रायता आहलो तेंगेलें. आनी इट वॉज ऑल गूड. कालचो दीस बरो गेलो आमगेलो. आनी इट वॉज लवली टू सी ईच एंड एवरी वन. मामगे तेंगे न्हू आनी एकली फॅमिली आपयलोली. आपोलीन माशान आनी तेगे भुरगीं आनी तेगे सून येयलोली. सो ती येवन बरें जालें आमगे तुका टायम पास जालो. इट वॉज अमेझींग. कोण मुगे विडियो चोयताय न्हू आतां ती जाल्यार हांव तांकां थँक्यू म्हणपाक सोदतां बिकॉज दे मेड इट एंड दे केम ओवर हियर एंड आय रियली एन्जॉयड. केन्ना अशें करून जाय तेंपान मेळ्ळी न्हू आख्खी फॅमिली तेन्ना बरो दिसता. लायक हांव वेन आय वेंट टू गोवा आमी तितवागे मेळ्ळी जे मुगे मारून अंकलागे तशें करून सगळी फॅमिली. सो दीस टायम मुगे मदर इन लॉज फॅमिली म्हणजे मम्मीगे फॅमिली सगळीं तेगे भयण आनी तेगे भुरगीं आनी सगळीं ती मेळ्ळी. डॅडीगे बर्थडे डॅडीगे फॅमिली मेळ्ळोली सगळीं तेगे कजन्स आनी अशें करून तांकां डॅडीगे भयण आनी ती सगळीं भुरगीं सगळ्यांगे भयणीगे भुरगीं मेळटा अशें करून. सो इट वॉज रियली सो नायस आनी हे पाटी म्हाका हितून टायरींग पासून दिसलो ना. म्हाका सकाळीं उठोन मामी म्हणटालें म्हाका टायरींग बी जालें ना म्हूण कांय अशें करून. बिकॉज वेन यू हॅप्पी एंड वेन यू वॉन्ट टू मेक युअर फॅमिली वेन यू वॉन्ट टू डू ऑल दीस थिंग्स म्हणून सॉल्व करपा न्हू तुका टायर्डनेस पासून वयता.
लिमका पिलोले थंड तो 3:30 इन द ती सगळीं गेली म्हणटरी खूब धान लागली ताका लागून बी सगळीं भायर सरता आनी आतां जालां आमगे सगळें सो म्हाका तो एक धाकलो विडियो जातालो आतां विडियो एंड करता आनी थँक्यू फॉर वॉचिंग एवरीवन and thank you my family who is watching who had come yesterday and made it special to mummy आनी मम्मीगे एक हांव सांगूंक सोदीत न्ही तुमकां हांव काल एक्चुली सांगूंक म्हणजे हांव काल सांगूंक सोदतालें मेळना वी नेवर गेट अ चान्स वी नेवर से थँक्यू टू आवर पेरंट्स म्हणजे आमकां केन्ना थँक्यू म्हणपाक चान्स मेळना तांकां मेळटा पूण आमी म्हणून फुडें आमी वी डोंट से थँक्यू आमी सदां लायटली सदां म्हणून ओके ओके अशें करून येता बट तेंगेली आमगे मागेलें कितें एवरी टायम द लव एंड केअर दे फॉर दॅट चिल्ड्रन आय कॅन सी इट्स अमेझींग आनी आमगे मामी न्हू शी शोज हर लव आमकां जेवण धाडटा सदां डॅडी येयलेले फाटी शी कुक्स एंड शी सेन्स तुमी जायत विडियो पयला आसतले हांवें जायत विडियो दाखयलो आहा तुमकां ती आमकां जेवण करून धाडटा देन मागीर म्हाका रेस्ट मेळटा मागीर एटलिस्ट फॉर 2 days आय डोंट हॅव टू मेक समथींग भाजी करतली चिकन कितें करून धाडटा दीस इज हाव शी शोज हर लव फॉर अस आनी मेन मोस्ट इम्पॉर्टंटली म्हण ती तेगेली सायलंट प्रेयर्स फॉर हर चिल्ड्रन दॅट इज वेरी इम्पॉर्टंट ती न्हू आमकां आपणागेर मागण्यांनी बांदून घेता सगळ्यांक इन हर प्रेयर्स which is invisible and that is there is no greater love than that म्हाका दिसता कित्याक आमी जायत दिसती कोण आमी कितें करता पूण आपणागे मोनानसान आनी काळजान कितें करता न्हू तें दॅट इज लायक यू नो अमेझींग दॅट इज अमेझींग एंड दीस इज वॉट शी डज फॉर अस सदां दाखोवन करपा नाका न्हू कितें आपूण तूं कशें करता तें ती सदां आमकां जेवण धाडटा सगळें शी डज एवरीथींग फॉर अस बट हर सायलंट वॉट शी डज फॉर अस सायलंटली म्हणजे प्रेयर्स दॅट वी डोंट इवन हॅव टू टेल ती आमकां कोच म्हाका खबर आहा आय नो हर पर्सनली आय नो हर वॉट शी डज फॉर दॅट हर सायलंट प्रेयर्स फॉर अस वीच शी डजंट शो ते आमकां सगळ्यांक बरे भाशेन करता आनी बिकॉज ऑफ दॅट वी आर देर इन गूड हेल्थ वॉट एवर इट इज शी प्रेज फॉर अस that is the best thing she's doing for us. So I want to say thank you to mummy for all these things for doing for us and we all love her. आतां विडियो मातशें एंड करता म्हाका स्वता कित्याक म्हाका उलोवपाक जायना जातालें सामकें ग्रोथ घेवन जालां मातशें म्हणून थँक्यू फॉर वॉचिंग इट एंड God bless everyone. Bye bye. See you in the next video.